नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन काल राती एक ऑर्डर आयली आनी ताचे वरवीं GPCC प्रेसिडेंट जे आशिल्ले अमित पाटकर तांकां रिप्लेस केले आनी तांच्या जाग्यार आयले गिरीश चोडणकर. आतां गिरीश चोडणकर हे गोंया खातीर नवीन न्ही. हाज्या पयलीं ते GPCC प्रेसिडेंट आशिल्ले, नंतर ते CWC मेंबर जाले, AICC इंचार्ज फॉर तामिळनाडू आनी पुडुचेरी जाले आनी नंतर परत सध्या गोंयान येयल्ले आसा. आतां कांय खिणां उपरांत ते टेक ओवर करपाचे आसा ऑफ द पोस्ट ऑफ GPCC प्रेसिडेंट. पण ताचे पयलीं आमी रिक्वेस्ट केलें आनी आमचे मदीं आसा गिरीश चोडणकर, देव बरें करूं. आमी शॉर्ट दवरता ही इंटरव्यू कारण ही हॅज टू रश फॉर द टेकिंग ओवर. एक म्हणजे सगळ्या गोंयकारांक आज सकाळीं वाचना बरोबर प्रश्न पडलो आनी म्हणटा अरे पाटकाराक कित्याक काडलो काय म्हणून. पाटकार गेलो आनी गिरीश आयलो, कितें जालें पाटकाराचें? डू यू हॅव आन्सर फॉर दॅट? The decision is taken by party high command. So I don't know why the decision is taken. I just received an order yesterday and a telephone call from the Khargeji saying that you have been appointed as the president of Goa Pradesh Congress Committee. आतां इलेक्शनाक खूब कमी म्हयने उरिल्ले आसा. एक 8 म्हयने आमी ऑन एन एवरेज धरता, तेजे पयलीं जावं शकता. त्या वेळार कोणी तरी प्रेसिडेंट म्हूण टेक ओवर करप कितले फिजिबल आसा तुका टू मेक युअर पार्टी विन एंड फॉर्म द नेक्स्ट गव्हर्मेंट? So it's a task is not easy because there is lot of resentment. लोकांचो खुबसो रिझेंटमेंट सरकाराच्या विरुद्ध आसा. तो रिझेंटमेंट विरुद्ध आसा म्हणून तो आमकां मेळटलो अशें ना. आमकां मुखाल्ल्या 6-7 म्हयन्यांक लोकांक कन्विन्स करपा पडटलें की ह्या सरकाराक घर धाडपाक जाय. ह्या सरकार 15 वर्सांचे अन्याय गोंयकारांचेर चालू आसा. ब्रँड गोवा डॅमेज जाल्लो आसा आनी जोडी नंबर 1 डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे हांणी गोंय विकपाक काडलेलें आसा. सो ह्या परिस्थितीन आमकां संघटना मजबूत करपाक जाय. आमकां डायरेक्ट बूथ लेवलाचेर कार्यकर्ते तयार करून तांकां मोटिवेट करून लोकां भितर एक परसेप्शन करपाक जाय की आमी तुमचे खातीर फायट करतात आनी जे इश्यू जो अन्याय गोंयचे विरुद्ध जाता ताका आमी वाचा दिवपाक जाय. आयदर थ्रू प्रेस कॉन्फरन्स, एजिटेशन और वॉट एवर इट इज. द टायम इज व्हेरी शॉर्ट. आनी थर्ड, एक लोकांक कॉन्फिडन्स दिवपाक जाय. येस, हे आमकां बरो सरकार दितले. जें कितें हांणी डिस्ट्रॉय केलां ते परत हाडून दिवपाचें जावं. पयलीं मागीर तुमी सरकार करतले हो पयलीं कॉन्फिडन्स दिवपाक जाय. ना, सरकार करतले हातून मात्तूय दुबाव ना. कारण 15 वर्सां जाल्लीं आसा. 15 वर्सांक लोकांक खंयच्याच दिसलें ना की आमचो सरकार आसा. प्रत्येक दिसाक कसली ना कसली कंट्रोवर्सी आनी तितून भितर कम्युनल हार्मनी डिस्टर्बूय करप. डेव्हलपमेंट गोंयांक कितलो जाय हेजें डेफिनेशन अजून कोणाकूच खबर ना. आनी डेव्हलपमेंट नांवाचेर म्हणटात की गोंय हें डिस्ट्रॉय जाता. म्हणजे जो मनीस 10-15 वर्सां पयलीं गोंयांत गेल्लो आनी जो गोंयांक आयज येता ताका गोंय हें कॉन्क्रीट जंगलशें दिसता. आनी ज्या खातीर तो गोंयांत येतालो ती ब्युटी गोंयची खंय तरी डिस्ट्रॉय जाता अशें दिसता. ताचेर एक सांगता, कॅन इट बी युअर इलेक्शन अजेंडा? कारण हांव सांगता की जेन्ना रिजनल प्लॅन जालो दॅट टायम गव्हर्मेंट वॉज इन पावर ऑफ द काँग्रेस गव्हर्मेंट. ताजेरूच गव्हर्मेंट पडलें बी रिजनल प्लॅनाक लागून. आनी आतां अशें म्हणटा की जे वेगवेगळे जे प्रोजेक्ट्स आतां जे कंप्लिशनाक आयल्या किंवा आतां जे सेटलमेंट केल्ले आसा किंवा दाखयता ते रिजनल प्लॅनान ओरिजिनली सेटलमेंट केल्ले आसा वीच बिकम्स युअर दीस थिंग लायबिलिटी. सी, जेन्ना गोंयचे प्रश्न आयले आनी लोक मुखार आयले, तो जावं प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आसतना रिजनल प्लॅन RP21 हाजो इश्यू जालो. लोकांच्या आंदोलना मुखार काँग्रेस सरकार सदांच नम्रतायेन बावगलेलो आसा. नायलन 66 प्रोजेक्ट घे, SEZ घे, 7 SEZ हाडली गोंयांक, लोकांनी विरोध केलो. जावं तूं रिजनल प्लॅनाचे इश्यू घे, थंय जर लोकांक दिसलें की हे इश्यू गोंयकारां खातीर बरें न्ही, लोक भायर सरले. आमी खंयचेंच आंदोलन केन्नाच चिडलीं ना, चिड्डून लोकांक प्रेस करून घातलें ना. लोकांक वयल्यान सांगता तें आयकलें आनी आमी तेका इवन रिजनल प्लॅन तो सुद्दां आमी स्क्रॅप केलो.
मनोहर पर्रीकरान कितें केलें तेजे नंतर सक्सेसिव्ह गव्हर्मेंटांनी कितें केलो की तो पीक एंड चूज केलो. आपल्याक जाय तेन्ना ताका वेगळी वेगळी नांवां दिलीं, वेगळी वेगळी सॅक्शनां दिलीं आनी तातूंतल्यान गोंयची जमीन ही सर्रास होलसेल विकली गेली जी लिमिटेड आसा. ओके, नाव फॉर्मिंग द गव्हर्मेंट. आता पळयत जाल्यार तुमी फाटल्या फावटी 22 वेन यू वर देर एज अ चीफ 11 जाण निवडून आयिल्ले, ते आतां सध्या उरले 3. अगेन ट्रस्ट डेफिसीट इज अ मेजर थिंग फॉर काँग्रेस. आतां खंयी गेले काँग्रेसचे एका लोक अशें म्हणटा, अजुनूय म्हणटा की तुमी जॉयन जायना मरे मागीर बीजेपीक. तो विश्वास कसो दाखयतलो? हाजो एकूच मंत्र आसा, गोंयच्या लोकांक आमी कन्विन्स करपा पडटलें की आमकां 21+ दियात. म्हणजेच एक लोकांचो सरकार, पॉप्युलर सरकार गोंयांक आमकां स्थापन करपाक जाय. आमी 21+ केलो. म्हाका दिसता की खंयचोच आमदार जावं MLA फुटपाक परती तयारी उरतलो. नंबर 2, जो हो ज्या 10th शेड्युलाचो मिसयूज करून हे डिफेक्शन करतात आनीक आमदार फुटपाक प्रोत्साहन दितात, ते म्हागेलें पिटिशन ऑलमोस्ट एट द लास्ट स्टेज बिफोर द चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट. आनी म्हाका खात्री आसा येणाऱ्या 3-4 म्हयन्यान की हाजेर सोक्षमोक्ष लागतलो. म्हणजे जो कितें कायदो ते सद्या यूज करता, मिसयूज करता, कोर्ट सांगपाक शकता की तोच सारको. म्हणजे 2/3 आमदार एकठांय येयले जाल्यार ते डिफेक्ट जावपाक शकता. हो तोच कायदो जावपाक शकता. तेजी पार्टीची आनी गरज ना. म्हणजे पार्टीचें म्हत्वच ते काबार जाता. पार्टी ऑर्गनायझेशन नाका. पार्टी ऑर्गनायझेशनान ते चान्सीस खूब कमी आसा. म्हणजे सुप्रीम कोर्ट म्हणटलो की पॉलिटिकल पार्टीचें स्थानूच ना, पॉलिटिकल पार्टीक इम्पॉर्टन्सूच ना आनी आमदारूच सगळें ठरयतलें, हें सुप्रीम कोर्ट सांगपाक शकता. ही जी शक्यता खूब कमी आसा. आनी म्हाजें पिटिशन हांव जिखपाक तितून चान्सीस जवळ जवळ 100% आसा. कारण पक्ष पार्टी नॉमिनेट करता आनी तेन्नाच ते आमदार इलेक्ट जातात. सो पार्टी शिवाय आमदार ना. सो हो तेजो जो कायदो आसा की पार्टीन पयलीं डिसिजन घेवप मर्जराचें आनी तेजे नंतर 2/3 आमदारांनी ताका सपोर्ट करप, हो खरो कायदो. तो कायदो जर सुप्रीम कोर्टान सांगलो की हो असो कायदो म्हणून, आनी जो सद्याक चल्ला बीजेपीन कायदो मिसयूज करपाचो तो न्ही म्हणून, तितूंतल्यान सगळे प्रश्न सुटावे जातले. ओके, आय लास्ट यू फ्यू क्विक क्वेश्चन्स कारण आतां इंटरव्यू शॉर्ट करचो पडटलो. एक म्हळ्यार तूं हे जाल्या उपरांत रेजिग्नेशन सुरू जाल्ली आसा GPCCन. आमी पळय दिव्या कुमार हेज रिजायन, आय थिंक शमिला सिद्दीकी हेज रिजायन. आत्तां बातमी वाचली की कुंभारजुआ ब्लॉक हेज प्रेसिडेंट हेज रिजायन. इज इट अ सेटबॅक की रेजिग्नेशन सुरू जाल्ली आसा GPCC? टोटल ऑफिस बेरर कितले आसतले आमचे? आय डोंट हॅव काव. टोटल ऑफिस बेरर आमचे कितले आसतले गोंयभर? 30 whatever, I don't know. 1000 भर आसतले. सॉरी, टोटल 1000 भर. ओके. ओके, स्टेट ऑफिस बेरर. सो स्टेट ऑफिस बेरराचो एकूय मेंबर रिजायन जाल्लो ना. डिस्ट्रिक्ट कमिटीचो कोणूच रिजायन जाल्लो ना. एक ब्लॉक प्रेसिडेंट, 40 ब्लॉक प्रेसिडेंटान एक ब्लॉक प्रेसिडेंट. स्टील आय विल टॉक टू विशाल की विशाल आमचो ओरिजिनल कॅडरांतलो, तो कॅडरांतल्यान बिल्ड जाल्लो. स्टील आय विल टॉक. आय डोंट नो तो कित्याक रिजायन जाला आसतलो तो. म्हाका आत्तां तुजे कडल्यान कळ्ळें. बाकीचो येस ना, इश्यूज ना. नो इश्यूज. वेर आर द इश्यूज? स्वीट ट्रान्झिशन, स्मूथ ट्रान्झिशन जातलें म्हणटात फ्रॉम पाटकर टू गिरीश चोडणकर. आमी प्रयत्न करता. हांवें पाटकराक राती फोन केल्लो, सकाळीं ट्राय केल्लो. सो मॅसेज रिस्पॉन्ड जालो ना. सो एनीवे ट्राय केलो आनी पाटकरान फोन घेवना. रिंग केल्लो, रिंग उबारना, वॉट्सअपय कॉल केल्लो, मागीर मॅसेजूय घातलेली. सो आय एक्सपेक्ट हिम टू बी देर फॉर द. आतां म्हणसर तरी कांय रिस्पॉन्स सद्या ना. आय ऑलरेडी सेंड अ मॅसेज एंड ही हॅज रिसीव्ड दॅट मॅसेज ऑफ मायन. ऑफिशियली Plus through Advocate Carlos Alvarez also has spoken to him. So I hope he will come. इन फायटिंग्स आसता. हांवें पळयलां काँग्रेसीन खूब इन फायटिंग्स आसता आनी ती प्रॉमिनंटली भायर दिसता. मे बी बाकीच्या पार्टींनीय आसूं शकता. ताजी तुका यू वील हॅव टू टॅकल दॅट इन फायटिंग रायट नाव. इन फायटिंग करता जाल्यार खूब व्हडले कितें तरी आसपाक जाय आशिल्लें. आमी आसा ओपोजिशनान. आमचे चडशे लिडर व्हडले व्हडले गेल्ले आसात. जेम तेम आमी ते लिडर आसात इतले कमी आसात, तो फायट करपाचो स्कोप खंय आसा? तरी झगडटा भितरल्या थोडे कितें आसता, थोडे नवीन मेंबर्स बीन आयिल्ले आसात, थोड्यांक
काँग्रेस आमचो कल्चरय खबर नासता कितें भेदभाव आसपाक शकता सगळे पॉलिटिकल पार्टीन भेदभाव आसता पॉलिटिक्सूच म्हणटा त्या खातीर ताका सो माझं क्वेश्चन की तुम्ही सॉर्ट आउट करतले तोच सांगता सो हे इश्यूज आसात आमी ठरयले सगळ्यांनी की आमी काँग्रेस गोवा काँग्रेस सो एकूच टीम आसतली जी गोवा काँग्रेस आसतली आनी एकूच फॅमिली आसतली जी गोवा काँग्रेस फॅमिली आसतली आमी ह्या तरेन जर अप्रोच केलो म्हाका दिसना की थंय कितें डिस्प्यूट जावपाक शकता कारण डिस्प्यूट जाले सुद्दां आसत वी कॅन ऑलवेज सीट अक्रॉस द टेबल नॅचरली कोणाच्या खानार घालते बाबा तेगे बेजिकली कितें आसता इगो आसता बारीक इश्यूज पॉलिटिक्सांक मॅक्झिमम पॉलिटिक्स जर तूं हँडल करतलो द बिगस्ट थिंग इज यू मस्ट एबल टू हँडल द इगो मोमेंट इफ यू हँडल इगो ऑफ यू थिंक यू विल बी एबल टू हँडल इट या वी द पास्ट वी हॅव हँडल इट कितें आसा हे सगळे आमची टीम न्ही आमची फॅमिली न्ही थंय दुस्मानकी आसपाची कांयच ना दुस्मानकी कित्या खातीर आमी सत्तेन काय ना ओके नाव सम क्रिटिकल क्वेश्चन्स अगेन 2019-20 पयले लोकसभा इलेक्शना उपरांत यू सेड आय एम रिजायनींग GPCC प्रेसिडेंट तूं आशिल्लो 2020 जेन्ना ZP इलेक्शनाचो रिजल्ट आयले दॅट टायम यू सेड आय एम रिजायनींग एज GPCC प्रेसिडेंट 22 जेन्ना गव्हर्मेंट फॉर्मेशन करपा जावना तुमचे 11 तेन्ना यू रिजायन एज अ GPCC प्रेसिडेंट म्हणजे गिरीश इलेक्शन लागीं पावलें की गिरीश येता GPCC प्रेसिडेंट म्हणून आणि जर पुअर परफॉर्मन्स जालें की गिरीश ती पार्टी सोडटा नाका आपूण मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा सोडटा आनी ही गोज टू दिल्ली दॅन ही इज नॉट देर इन गोवा कितें एक्झॅक्टली तुका विचारपाक कितें दीस इज अ टोन की एवरी टायम इलेक्शन लागीं पावलें की गिरीश येता आनी मागीर इलेक्शन समज बॅड परफॉर्मन्स जालें गिरीश पार्टी सोडटा तुगेलो इश्यू कितें तो माय इश्यू इज दॅट आर यू वाय डिडंट यू स्टे बॅक अँड करेक्ट द पार्टी अँड रादर देन quitting the party at this thing and you leave the party and you go? See, I always worked with a high morality and certain principles and certain values. जेन्ना हांव म्हाजी टेन्युअराक 4 वर्सांची टेन्युअर आशिल्ली तितले 2 वर्सांची टेन्युअर जवळ जवळ कोविडान गेलें सो हांव प्रॅक्टिकली काम करपाक मेळ्ळां 2 years. तेन्ना राहुल गांधी 2019 राहुल गांधी रिजायन जालो त्या हाचेर हांवें रेजिग्नेशन दिलें ओके अल्टिमेटली दॅट रेजिग्नेशन वॉज नॉट एक्सेप्टेड. That is the first time. Second time is the ZP elections. ZP elections एका दिसाक BJPन पोस्टपोन आतां कशें फोंड्या तेणी हरता म्हणून कळटकर इलेक्शन कॅन्सल केलें सेम धर्तेचेर BJPन ZP इलेक्शन गोंयचें एका दिसाक पयलीं पोस्टपोन केलें काय म्हणजे फाल्यां वोटींग आयज BJP कॅन्सल करता आनी तेजे नंतर 10 म्हयन्यांनी सेम इलेक्शन खंयचेच इलेक्शन 10 म्हयने आनी 10 म्हयने BJPन आपल्या सरकाराचे मशिनरी यूज करून त्या कॅन्डिडेटांक प्रमोट केले 10 म्हयन्यांनी खंयचो कॅन्डिडेट सस्टेन करपाक शकतलो आनी तेजे नंतर वाय यू हॅव टू रिजायन जर हे सगळे BJP करता तूं कित्याक रिजायन करता सो तेजे नंतर रिजल्ट पुरो वायट येयलो सो मोरल जबाबदारी घेवपाची आसता कोणे तरी न्ही सो हांवें ती मोरल जबाबदारी घेतली हांवें रेजिग्नेशन दिलें वॉट इज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी येताच खंय जर तूं म्हणटा की BJPक लागून आमी हरले आमकां लागून आमी हरू ना जाल्यार मागीर मोरल जेन्ना 10 म्हयन्याची इलेक्शन पोस्टपोन करता आनी 3 दिसांचो टायम दिता आनी इलेक्शन करता तुगे कॅन्डिडेटाक प्रिपेर करता बाकी सगळ्यांची कॅन्डिडेट अनप्रिपेर्ड उरता बट अल्टिमेटली द रिजल्ट कावंट्स न्ही हांव सांगपाक शकता न्ही BJPन ह्यो चिकनरी केल्यो आनी हल्ल्यो आतां कशें फोंड्या कशें केलां तें हें करून पूण कोणे तरी मॉरल जबाबदारी तेची घेवपाक जाय तें रिजायन दिलो पूण पार्टीन म्हाजो तो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट केलो ना आय कंटिन्यू जेन्ना 2022 वी वर thought we'll form the government unless जर ते धाकल्यो पार्टी थोड्यो हाडून जर वोट स्प्लिट्स करून 10% प्लस 6% आनी प्लस 4% अशें करून जवळ जवळ 20% वोट्स स्प्लीट केले नाशिल्ल्यो जाल्यार आमची पार्टी सहज येवपाची पूण आमी 11चेर उरले 11+1 तेजेरूय कोण तरी कारण लोकांचो हें आशिल्लो की सरकार बदलोवपाक जाय आनीक आमी जवळ जवळ 2,500 वोट्सांनी आमी लूज जाले सो जेन्ना ही परिस्थिती येता जबाबदारी कोण घेवपाचो नासता गिरीश चोडणकर एकलोच मुखार सरलो हांवें जबाबदारी घेतली हांवें राजिनामा दिलो जबाबदारी घेवप म्हणजे पार्टी स्ट्रेंथन करप जबाबदारी घेवप म्हणजे हांव रिजायन करता हांव वता अशें जायना हांवें रिजिग्नेशन दॅट इज अप टू द पार्टी आमची पार्टी हायकमांड यू शूड नॉट रिजायन इफ यू आर अ फादर ऑफ अ हावस फाल्यां घरान जर लॉस जालें बापूय म्हणटा ना आपूण आतां बापूय न्ही आपूण घर सोडून वता तुमी पळया म्हणून पार्टी हायकमांड आसता आमची सो हायकमांडान म्हाजें जवळ जवळ 1.5-2 म्हयन्यांनी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट केलें आनी अमित पाटकराक
PCC Did they ask you to resign that time, party high command? Party had command has not. So precisely जेन्ना गरज आसता तेन्ना काँग्रेसीक तूं कसो नासता गोंयांत? म्हाका जें काम दिलें तें काम केलां हांवें सदांच. ज्या टायमार म्हाका दिसलें की पार्टीन सांगलें तूं हें काम कर. 2017 हांव अध्यक्ष नाशिल्लो, लुईजीन वालेरो अध्यक्ष आशिल्लो. पार्टीन सांगलें म्हाका तूं पदयात्रा कर गोंयभर भोंवन. हांवें गोंयचें एक पद ते दुसरें पद भोंवन जवळ जवळ 220 किलोमिटरची पदयात्रा केल्या. 2002कूय तशें आशिल्लें. हांव पार्टीचो अध्यक्ष नाशिल्लो. पार्टीन सांगलें म्हाका त्याय टायमार पदयात्रा कर, कारण पदयात्रेचेर एक मुवमेंट बिल्ड जाता, एक परसेप्शन बिल्ड जाता. सो दोनी म्हाजे पदयात्रेन पार्टीक कितलोसोच फायदो जालो आनी तेन्ना हांव कोणूच नाशिल्लो आनी हांवें दोनी फावटी इलेक्शनूय कॉन्टेस्ट करूं नाशिल्लें. सो हांव जें कितें पार्टी ठरयता तो प्रोग्राम हांव करता. थंय अध्यक्ष कोण आसा, तेजो कोणाक फायदो जातलो, कोण मुख्यमंत्री जातलो हें केन्नाच पळयलें नासतना हांवें पार्टी खातीर जमून दिल्लें आसा. आतां सध्या 40 मतदारसंघांनी उबे रावपाक उमेदवार आसा तुमचे कडेन? डेफिनेटली आसात. 40 फाटले फावटी पयले सावड्ड्या उमेदवार ना म्हणून तुमकां खेमलो सावंत साखळेच्यान कोण तरी घालबापा म्हणून घालचे पडिल्ले इतले लेवलार? खेमलो सावंताची एक स्ट्रॅटेजी वेगळी आशिल्ली, कारण आमकां थंय मुख्यमंत्र्याक व्हरपाक जाय आशिल्लो. आमकां सगळो फोर्स मुख्यमंत्र्याच्या फाटल्यान उबार करपाक जाय आशिल्लो म्हणून खेमल्याक थंयच्यान आलेलो. खेमलो एक स्ट्रॉंग एस्पिरंट थंय तिकेट सोदतालो. आमकां थंय डिस्टर्बन्स एक्चुअली नाका आशिल्लें. खेमल्याक फटयलो अशें जालें. आमकां खेमल्याक ऑफर दिली. खेमल्याक ही चॉकलेट ना, ही चॉकलेट घे म्हटलें. सद्या तुका जर एक लार्जर कितें अचीव करपाक गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक जर तुका सारको हितून हाडपाक जाय आशिल्लो जाल्यार थंय आमकां एक युनिटी दवरपाक आशिल्लें. आमकां खेमल्याचो थंय डिस्टर्बन्स एक्चुअली नाका आशिल्लो आनी ती आमी स्ट्रॅटेजिकली ती मूव केल्ली आनी आमी ऑलमोस्ट सक्सेस जाल्ले. जर प्रमोद सावंतान जर ते चिकनरी करूं नाशिल्ली आनी द बॅलट वोट्साची टॅम्परिंग जावं नाशिल्लें जाल्यार चीफ मिनिस्टर हॅड एक्चुअली लॉस्ट दॅट इलेक्शन. ह्या फावटी मुख्यमंत्री आसा तो बॅलट पेपर मुख्यमंत्री. ह्या फावटी खंय खेमल्याक तुमी व्हरतले काय एस्पिरेशन उरूं ना खेमल्याचे? पार्टींतल्यान तो रिजायन जाल्लो आसा. Yes, resign from the party, sorry. Okay. Alliance बद्दल everyone will ask you this question now. Alliance, are you okay with alliance? First of all, Goa Forward Party says they are in alliance with you. And तांचे alliance will continue till this election. You will have to renew the alliance. आता alliance renew करतले तुम्ही? सी अलायन्साची डिसिजन जी आसता ती पार्टी लिडरशीप दिल्ली आनी लोकल लिडरशीप गोंयची यांचेर डिस्कशन जावन तांचो विचार विनय जावन पार्टी ठरयतली. हांगा म्हाका जावं आनी कोणाक अलायन्साचेर डिस्कशन करपाक जावं ठरोवपाक आमकां अधिकारूच ना. आमचे सेंटिमेंट कितें आसता तें आमी एक्सप्रेस करतले. आमचो सेंटिमेंट कितें आसता, आमचो सेंटिमेंट हो लोकांचो सेंटिमेंट. जो पयलीं एक टायम आशिल्लो की पॉलिटिकल पार्टी आनी पॉलिटिकल लिडर्स एजेंडा सेट करताले आनीक लोक ते फॉलो करताले. गॉन आर द डेज. आतां आमगेले जे यूथ आसात जांकां आमी जे म्हणटा तो आयज फॉरफ्रंट आसा. आयज तो सगळे डिसिजन घेता आनी आमकां तें इम्प्लिमेंट करपाक पडटा. सो गोंयच्या लोकांचो एक आदेश असो दिसता की गोंयांत BJPक जर सत्ते वयल्यान भायर काडटले जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय येवन काम करपाक जाय. हो एक मूड गोंयांक दिसता आनी तो मूड म्हाका दिसता आमचे काँग्रेसचे लोकल लिडर्स जावं दिल्लीचे लिडर्स डिनाय करपाक शकचे ना. सो ह्या मुडांक ते सगळे हे स्कीम ऑफ थिंग कशें बसोवपाचें हाचेर डेफिनेटली सगळ्यांनी भितर कोण कोण येता? सगळे गोवा फॉरवर्ड एक येताच. जे कोणाक सिन्सियरली दिसता BJPक उडोवपाक जाय, कारण BJPन चे चड जाल्लें आसा, गोंय विकपाक काडलेलें आसा. 15 वर्सांचो एका पार्टीक रूल दिवप ह्या डेमोक्रेसीक अगेन्स्ट. सो कोणाक दिसता अशें दिसता तुका? अख्खे गोंयचे जनतेक दिसता ना पूण खंयच्या पॉलिटिकल पक्षाक जेन्युअनली दिसता? ज्या पॉलिटिकल पक्षांक दिसता की गोंयांक BJP धाडपाक जाय असले पार्टी. बट थोडे जे पक्षांक दिसता की BJPक परत जिखपाक जाय जाल्यार म्हणून आमी कॉन्टेस्ट करप, अश्यो ज्यो पॉलिटिकल सेंटिमेंट आशिल्ल्यो पार्टी आसतल्यो जावं कोणूय आसतले तांकां आमी 5 पावलां पयस दवरतले. आम आदमी पार्टी 5 पावलां पयस काय? जे हांव आयज कांयच उलोवपाक शकना. जे हें कितें आसता लोकांक सगळ्यांक खबर आसा गोंयच्या लोकांक, गोंयचो लोक. वॉट इज युअर सेंटिमेंट्स? आम आदमी पार्टी शुड बी विथ यू, RGP शुड बी विथ यू, गोवा फॉरवर्ड शुड बी विथ यू. आम आदमी पार्टी स्टार्टेड, दे वॉन्टेड टू लॉन्च. एनी पार्टी इज वेलकम इन डेमोक्रेसी. बट आम आदमी पार्टी जेन्ना गोंयांक आयले, तांचो CM केजरीवाल आयलो, बाकीचे आयले आनी ज्या तरेन तेणी आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षाचेर आनी आमच्या
पक्षाच्या लिडराचेर आनी पार्टीचेर हल्लो केलो. सो अशें दिसतालें की काँग्रेस वॉज रुलींग गोवा. हे BJP हल्लोच करनात. आनी तेजे नंतर जेन्ना लोकांचो उद्रेक आयलो ताजे नंतर ते थंड पडले. सो हेजे पयलीं त्यांनी येवन कितें सांगलें की गोंयच्या लोकांक काँग्रेसचे आमदार जे इलेक्ट करून दितात आनी ते आमदार मागीर BJP वयतात. तेजे नंतर दिल्ली कितें जालें, पंजाबाचे जे आमचे 7 खासदार आशिल्ले आम आदमीचे ते खंय आसा आयज BJPन आसा. आयज खरी तर केजरीवालान आनी आम आदमी पार्टीन गोंयच्या लोकांची आनी गोंयच्या जनतेची माफी मागपाक जाय आशिल्ली की लोकांक ते मिसलेड करताले म्हणून. सध्या आम आदमी पार्टी बरोबर वतले ना, इट्स नो फ्रॉम युअर सायड. See, that decision I cannot take. Whatever I feel, I can express myself to my leadership. What is the sentiment, what people are thinking, what people are feeling. ओके, आता हे लाईव्ह आमचे चल्ला भितर एक कॉमेंट आयिल्लो आसा. ते म्हणटा की होप ही ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज. सो लोकांचे तेच सेंटिमेंट्स आसा दॅट यू शूड बी डुईंग इट. Yes, being a principal opposition party, and I'm the oldest party and most responsible party, and nationally BJP is our enemy. So we will not in Tamil Nadu आम्ही पहिले आम्ही BJP थंय अडोवपा खातीर, कारण एक आमदार घेवन सुद्धा ते सरकार करपाक शकताले डायरेक्टली इनडायरेक्टली. अडोवपा करपा खातीर आम्ही स्विफ्टली मूव जावन आम्ही तांकां आडयले आनी एक बरो सरकार, सेक्युलर सरकार आम्ही स्टॅब्लिश केला आसा. काल आम्ही इंटरव्यू केली, वी हर्ड अबाउट इट अँड ॲक्च्युअली कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर दॅट. आफ्टर 59 years you have been able to form government, in the sense you are in the ministry of Tamil Nadu. सो तामिळनाडू जर 59 वर्सां नंतर जर काँग्रेस सत्तेर बसपाक शकता, गोंयांक 15 वर्सां नंतर कित्याक बसपाक शकना. पण थंय स्ट्रॅटेजी अडॉप्ट केली तुम्ही. देर वर कॉम्प्रोमायझीस, देर वर लाईक पोस्ट इलेक्शन अलायन्सेस हॅपनिंग. We will have better strategies because Tamil Nadu we were not a main political party as such. We were always allies. So here we are principal opposition party, and I want to give confidence to the people of Goa through you that next government will be popular government of Goans. काँग्रेस Protect. गव्हर्नमेंट. काँग्रेस एक फेस आसतलो पूण तो गोंयच्या लोकांचो सरकार आसतलो. डिफेक्टर्सा बाबतींत तूं सांगपा, देर आर सम कॉन्स्टिट्युएन्सीज वेर इन दोज पीपल हू हॅव लेफ्ट काँग्रेस. आय कांट से टेक्निकली देम एज डिफेक्टर्स, कारण कोर्टान ते डिफेक्टर म्हणून जावना. जे सोडून गेले काँग्रेस, BJPन गेले, ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते जिखपाक शकता. फाल्यां बाय एनी चान्स इफ यू वॉन्ट टू फॉर्म दी गव्हर्नमेंट आनी तांची जर मदत जाय पडली जाल्यार तुमी तांकां घेतले काय घेवचे ना? लास्ट इलेक्शनाक आमी ते जर कॉम्प्रोमायज केले कदाचित आमचो गव्हर्मेंट जाता आशिल्लो, कारण ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी लूज जाले थोडी, जवळ जवळ 5 सिटां इजिली 5-6 सिटां आमी जिखपाक शकताले जर आमी डिफेक्टरांक तिकेट दिली जाल्यार. पूण गोंयच्या लोकांचो एक सेंटिमेंट स्ट्रॉंग आसा की जो डिफेक्ट जावन वयता ताका परत पक्षान घेवप ना. असो आमकां गोंयच्या जनतेन आमकां एक आदेश दिल्ल्या भशेन दिल्लो आसा. आमी तो स्ट्रिक्टली फॉलो केलो. म्हाजेर खूब प्रेशर आशिल्लें लास्ट टायम की डिफेक्टरांक तिकेट दिवया. आमचे लिडर सुद्दां प्रेशर हाडटाले, पूण आमी ठाम मत थरयलें डिफेक्टर मिन्स एकदा जो डिफेक्टर आसा इज लायफ टायम डिफेक्टर, वी शूड नॉट टेक देम बॅक. आय थिंक दॅट स्टँड वी शूड कंटिन्यू, बट स्टील आय विल कन्सल्ट माय पार्टी लिडर्स. But still, yes, I thought it's a final. That is my personal this, which is already in public domain, which I can say. That today you are talking as a GPCC president. Yeah, You are today जो डिफेक्टर एक डिफेक्टर सुद्दां डिफेक्टर जो डिफेक्ट जाल्लो आसा ताका परत पक्षान घेवन ते आमी चूक खूब पावटी करून पळयल्ल्यो. आनी लास्ट टायम मायकल लोबोचो इश्यू आमकां कसो बुमरँग जालो तेजे नंतर हे एक्झाम्पल लोकां मुखार आसा. बाकीच्या आमच्या फिलिप नेरीस रॉड्रिगीज सारके, फ्रांसीस सिल्वेरा सारके जे कितले फावटी डिफेक्शन केल्लें तांकां परत घेतले, तिकेट दिली. आमचो इजदोर फेर्नांडीस. सो हेणी परत डिफेक्शन करून सुद्दां आमी हांकां तिकेटी दिल्यो, परत तेणें डिफेक्शन केलें. आनी तरी आसतना आमी परत हें केलें कित्याक आसता आमी लोकांक चॅलेंज करता आसतले अशें दिसता. सो आमकां लोकांक फॉलो करपाक जाय आनी लोकांचो आदेश कितें तो आयकून मुखार वचपाक जाय. आनी कोणूच म्हणना की तुमी डिफेक्टांक तिकेट तुम बॅकडोर एंट्री तर घेतली तांणी थ्रू सम पॉलिटिकल पार्टी वीच इज युअर अलायन्स पार्टनर. स्पेसिफिकली इजुदराची केस जाली आनी तेन्ना बोवाळ जालो की तो गोवा फॉरवर्ड जॉयन जालो आनी देन दे आर युअर अलायन्स पार्टनर. तशी बॅकडोर एंट्री इज ऑल्सो बॅन्ड काय दे कॅन जॉइन इन पॉलिटिकल पार्टी? द आन्सर यू ओनली हॅव गिवन. सो वेन गोवा फॉरवर्ड डिसायडेड टू टेक इजदोर, वॉट वॉज द फॉल आउट? एंड देन दे हॅव टू अनाउन्स इट. सो दॅट इज द पब्लीक प्रेशर वॉट आय एम सेईंग. आनी तो लोकांचो आदेश.
तो जर जेंका आयकूं येता ज्या पॉलिटिकल लिडरांक जावं पार्टीक लोक कितें उलयता ते जाल्यार म्हाका दिसता आमी एक बरें सरकार लोकांक दिवपाक शकता जो लोकांचो आवाज आयकता. Last one question, because I know, as I promised, I will leave you much before your press conference. You are not contesting. I am not decided. Yeah, answer not decided I'm not- itself my- is speculation. Right now my priority is पहिली म्हणजे आमची पक्षांचे जे कार्यकर्ते लिडर्स सैरभैर जाल्ले आसा डिफेक्टर्स सोडून तांकां सगळ्यांक पयलीं पक्षांक हाडून एक पक्ष पयलीं स्ट्रॉंग करपाचे इरिस्पेक्ट ऑफ टिकेट. लोक इलेक्शना टायमार टिकेटी खातीर कॅन्डिडेट येतात. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम. पक्षा खातीर खूब प्रवेश करपाक रावल्यात जावं जे आमचे खुबशे लिडर आसात जे मातशे पयस आसात किंवा तो नाराजी कितें आसा हांव हेंचे कडेन सगळ्यां कडेन वचोन परत अपील करून तांकां पक्षान पयलीं तुजी फॅमिली स्ट्रॉंग करप आनी एकदां तुजी फॅमिली काँग्रेस पार्टी जर घट जाली स्ट्रॉंग जाली तेजे नंतर मुखाले आमी तलवारी भायर काडून म्हणजे फायट करपाची. The fight will start. Okay, देव बरें करूं. And this is incomplete interview. In fact, we'll meet him again once he takes over and maybe after some days जेन्ना तांचें काम सुरू जातलें. तूं देव बरें करूं. तूं एक्चुअली आमकां मेळ्ळो म्हणून मच बिफोर टेकिंग ओवर. And all the best for the upcoming elections for you and also for the party. तुम पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस.